मडगावचे हॉस्पिटलात कॅपिटेशन कॉलेज येते, प्रायवेट मेडिकल कॉलेज येते. हे प्रायवेट मेडिकल कॉलेज येवचे पयलीं हाजेर डिस्कशन जावपाची गरज आसा. खूब तेंप पयलीं आमी जेन्ना भुरगे आशिल्ले तेन्ना नवेच स्टुडंट मुवमेंटान भायर सरताले तेन्ना बोडीचेरा कॉलेज म्हणटाले इंजिनियरींग कॉलेज हरीश जागेर घेवन येवपाक भुरग्यांनी रस्त्यार येवन ते बोडीचेरा कॉलेज बंद उरलें. अशें जेन्ना प्रायवेट मेडिकल कॉलेज तूं हाडटा तातूंत कितले भुरग्यांक गोंयच्या भुरग्यांक एडमिशन मेळटलें, नोकऱ्यो कितल्यो जातल्यो, आमच्या लोकांची जमनी गेल्ल्यो आहात, लँड लुजरांक कितें फायदो आसतलो. दीस हॅज टू बी डिस्कस्ड. इट कॅनॉट बी आर्बिट्ररी जस्ट डिसायडेड एज अनाउन्स्ड. सो आय डू होप द स्टुडंट कम्युनिटी, द people who are supposed to do the job of the opposition, they also don't only need to criticize us, they have to also do this other job. I am not opposing the proposal. I am saying there should be a rethink, there should be a clarity on what is the pros and cons. It just cannot be announced because up to now Goa doesn't have a capitation college. And by capitation college, whom are we trying to cater to? Is it only the outsider or is it the Goan? If it's the Goan, who is going to benefit? How many people are going to get Goan? Let everything come out. Let everything be put on the plate of the सारखे लोकांचे फुडें हाडा मरे. White paper न्ही, he can clarify, the minister can clarify. The minister is nowadays talking about म्हादय की आमी म्हादयचे सगळे जाणा म्हणून. तूं जाणा आसत, but you have to tell people हाजें कितें तें. हें तरी आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी येता, म्हादय तुज्याच येता म्हणून येता. म्हादय ती तशी ते कोणाचे प्लेस केली ताजे कॉन्स्टिट्युएंसीर आयले जाल्यार पुरो म्हादय साल्वार करपा खातीर स्टेप्स घेवंक जाय. स्टेप्स तो कितें घेता हाजेर लोकांनी प्रश्न काडला.